दियोदिता फर्नांडीस खून प्रकरणात कलंगूट पुलिसेन आकिब उर्फ अमन शौकत खलीफ मूळ रत्नागिरी आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांकां हंड्रून पेट्रोल पंपा लागसार अटक केल्या। फाटल्या 3 दिसांच्यान कलंगूट पुलीस ह्या दोगांचो सोद घेताले। नायकावाडो कळंगुटे मेळे मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या दियोदिता फर्नांडीस हिचो गळो आवळून खून केल्लो। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान ही गजाल उक्ताडार आयिल्ली। खून करून पळून गेल्ल्या अमन शौकत खलीफ आणि निखिल चंद्रकांत राजे हांची पुलिशेन वळख पटयल्ली। फाटले 3 दीस पुलीस तांचो सोद घेताले। निमणे ते हंड्रून पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेच्या हाताक लागले। साखळेच्या नावाडग्या गुंडाक दिवचल पुलिशेन मुंबयच्यान अटक केली। फाटल्या 2 वर्सां सावन बेपत्तो आशिल्लो सतीश गावस हाका दुबयच्यान येतना मुंबय विमानतळाचेर अटक जाली। सतीश गावस हाचे आड कितलेशेच गुन्यांव नोंद आसात। नोकरे खातीर राजकारण्याकडेन भीक मागू नाकात जाल्यार नोकऱ्यो निर्माण करपाची तयारी दवरात असो सल्लो आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी विद्यार्थ्यांक दिला। राजकारण हो पेशा न्हय अशें पार्सेकर उलयलो। मुळगांवां विद्यार्थ्याच्या गुण गौरव सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। शेनवारा राती नावेले हांगा रस्तो क्रॉस करतना अपघातान एकल्याक मरण आयलें। मरण आयिल्ल्या दादल्याचें नांव शिरीश काणे आसून तो डिवायडर हुपतना एका 4 चाकीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान ताचे तकलेक मार बसलो। ताकतिकेन गोंय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना ताका वाटेरूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। मजगतीं कार चालकाक पुलिसांनी अटक केल्या। धवल्ले पंचायत वाठारांत सुमार 80 परस मायज बेकायदेशीर घरां बांदल्यात खंय। कर्नाटकाच्या हबीब बेल्लारीन नगर नियोजन खात्याकडल्यान परवानो घेवन 6 बेकायदेशीर घरां बांदल्यात। दुसरे वटेन कोमुनिदाद पंचायतीक सहकार्य करिना म्हणून सरपंच सांगता। हातूंतली 42 घरां मोडपाचे आदेश आसून लेगीत न्यायालयान ताका स्थगिती दिल्या अशें एंड्रू रिबेलो सांगता।
सेगीत पडपी पावसाक लागून गोंयांत आयतारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. हालीसराक झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा. पुण्याक सध्या झिका व्हायरसाचे आनीक 6 नवे दुयेंती सापडल्यात. आता झिका व्हायरसाच्या दुयेंत्यांचो आंकडो 94 पावला. एडिस हे जळार चाबल्यार झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता. आंग दुखप, तकली दुखप ही झिका व्हायरसाची मुखेल लक्षणां आसात. कोणाकूय ही लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रांत दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस पुणे, सातारा आनी रायगडाक रेड अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान अनुस्कुरा घाटांत पालसण लेगीत कोसळपाची घडणूक घडल्या. आनीकूय पालसणां कोसळपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्रांत तर भरपूर प्रमाणात पावस पडला. हाका लागून हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. प्रवचन, महाआरती आनी हेर कार्यावळी सयत इस्कॉन वतीन आयतारा जन्माष्टमी दबाजान मनयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या सुवाळ्याक हजर रावन महाआरती केली. तुळशीमळा हांगासर आशिल्ल्या हेर कृष्ण भक्त कुटिरांत हो जन्माष्टमी सुवाळो जालो. दिवचल आनी वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून शेकड्यांनी शिष्य ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले. ते निमतान भजन, महाआरती आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. आयतारा पर्वरी एक स्वय अपघात घडलो. एक कंटेनर ट्रक रस्त्या कुशीक उमथलो. ड्रायव्हराच्या कारयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेंत देवादयेन कोणाकूच जिवीतहानी जावना.
भोमा अडकोण जाल्या ग्रामसभेत प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाक विरोध कायम. ह्या विशींचो थाराव घेत पंचायत मंडळाचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आशिल्ल्याचे सरपंच दामोदर नायकान कळीत केला. फुडल्या 2 दिसांत ह्या थारावा विशीं आमदाराक कळयतले अशें आश्वासन ह्या वेळार सरपंचान दिलें. सरकारान आमकां कितली तरी आश्वासनां दिलीं तरी लेगीत आमी आमच्या निर्णयाचेर ठाम रावतले अशी स्पष्ट भूमिका भोमा अडकोणच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत घेतली. आयतारा कलंगूटची ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. घरपट्टी, आवाजाचे प्रदूषण, कानोळे भलायकी केंद्र असे वेगवेगळे विषय ह्या ग्रामसभेत चर्चेक आयले. कानोळे भलायकी केंद्र उबारला खर, मात थंय दोतोर नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. तेन्ना त्या भलायकी केंद्रात दोतोर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी केल्या. आयतारा जाल्ली चिंबल ग्रामसभा युनिटी मॉलाच्या विशयावयल्यान बरीच तापली. थळाव्या लोकांनी युनिटी प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पंचायतीक ह्या नव्या प्रकल्पाविशीं कांयच म्हायती नाशिल्ल्याचें सरपंच संदेश शिरोडकाराचें म्हणणें आनी पंचायतीचो तेंको थळाव्यांक आसतलो अशें सरपंच शिरोडकर हांणी स्पश्ट केलें. दिल्लीत मंकीपॉक्स ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जावचो न्हय म्हणून ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसाच्या दोतोरांनी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. सद्याक भारतात मंकीपॉक्साच्या दुयेंती नोंद जाल्ले नात पूण ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जावचो न्हय म्हणून जतनाय घेवची म्हणून दोतोरांनी कळीत केला. जोर, आंगार रॅश येवप ही मंकी व्हायरसाची मुखेल लक्षणां. मंकी व्हायरसाचो संसर्ग एका दुयेंती कडल्यान दुसऱ्या दुयेंती मेरेन जाता अशें दोतोरांनी स्पश्ट केलां. गोंयांत पर्यटन म्हळ्यार फकत दर्यावेळो न्हय, दर एका मतदारसंघात आशिल्ल्या देवळांचो इतिहास, तांचें महत्व पर्यटकांक कळपाक जाय. ह्याच हेतान सरकारान हिंटरलँड टुरिझमाची संकल्पना हाडपाचो विचार केल्लो आसा अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकारान दिली. देखून हातूंत आस्पाविल्ल्या देवळांचें नूतनीकरण करून पर्यटनाक चालना दितले अशेंय ह्या वेळार अध्यक्ष गांवकारान सांगलें.
एका महिन्या पयलीं 2 अल्पवयीन चलयांचे अपहरण केल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. हे संदर्भात कोलवाळ पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्ली. याच प्रकरणात घुसपिल्ल्या आनीक 2 जाणांक कोलवाळ पुलिशेन आज अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सिराजुद्दीन शाह आनी सुभाष कुमार हांकां अटक केल्या. तांकां सध्या 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. स्वताचो व्यवसाय असल्यार कोणूय वेबसायट तयार करू शकता. मात दूधसागर धबधबो रान राखीव वाठार आशिल्ल्यान हो प्रकार सुरू जावंक शकना अशें GTDCचे अध्यक्ष आनी धारबांदोडेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच अर्दवट अभ्यासावयल्यान कुळे टूर ऑपरेटर्सांची दिशा भूल करची न्हय अशी शिटकावणी आमदार गणेश गांवकार हांणी दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांकां दिल्या. लोकांच्या गळ्यांतल्यो सरपळ्यो हिसकावपाच्या प्रकरणांनी सध्या वाड जायत चल्ल्या. ह्या सप्तकांत फातोड्या, आख्या, मडगांवां आनी दवल्ले मेळून सरपळ्यो हिसकावन घेवपाचे 4 प्रकार घडले. गुन्यांव फाट्याचे पुलीस आसा अशें सांगून इराणी चोरांची टोळी लोकांक टोपयो घालतात. पयले घडणुकेंत एका दादल्याक 2.5 लाखांची टोपी घाली. दुसरे घडणुकेंत 1,60,000ची, तिसऱ्या घडणुकेंत 1,90,000ची जाल्यार चवथे घडणुकेंत 1 लाखाची टोपी घाल्या. हे 4 चोरयांचे प्रकरणाची पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाल्या. फुडलो तपास चालू आसा. मडगांव कोलवा रस्त्यावयल्या मुंगूल पुलाची राखणेवणत कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाक जिवीत हानी जावं ना. शुक्रारा रातीच्यान पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून ही घडणूक घडली असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. पुलाची स्थिती सामकी वायट आसा. लोकांचे सुरक्षे खातीर सध्या कोसळिल्ल्या भागा कडेन येरादारी पुलीस बॅरिकेड्स लायतले म्हूण उजो पालोवपी दळाच्या जवानान सांगलें. मडगांवच्या STPDA मार्केटात चिकनाचो वेपार करपी विक्रेत्या कडेन जर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवाने नासत तर तांकां धंदो करपाक मेळचो ना अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलां. देखून तांकां फुडल्या 7 दिसांचे अल्टिमेटम दिल्लें आसा. तांणी परवान्या खातीर अर्ज करचें अशें मंत्री आलेक्सान आवाहन केलां.
हालीसराक भारतांत डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जायत चल्ल्या। थंडी, जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। आंग दुखणे, तकली दुखप अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचे अशें आवाहन दोतोर करतात। तशेंच जळारां साचपाकूय दिवची न्हय अशें दोतोरांनी सांगलां। उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून रत्नागिरी कोल्हापूर रस्त्याचेर अनुस्कुरा घाटार पालसण कोसळपाची घडणूक घडली। हाका लागून येरादारी बरोच वेळ आडकून उरली। रस्त्याचेर कोण नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। घडणूक जेन्ना घडली तेन्ना जेसीबी घडणूक थळार पावून रस्तो मेकळो करपाच्या कामाक सुरवात केली। ह्या घडणुकेक लागून येरादारी दुसऱ्या वटेन घुंवळ आयल्या। बारा जावन उसगांवांतल्या सरकारी मुळावे शाळेची सामकीच अवतिकाय जाल्या। शाळेच्या छप्पराक गळटी लागल्या, ते भायर आवारातूय उदक साचून राविल्ल्यान विद्यार्थ्यांक त्रास जातात। हो विशय जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो नाजाल्यार पालकांक घेवन आंदोलन करतली असो इशारो पंच वांगडी मनीषा उसगांवकारान दिलो। चवथीच्या निमतान सांखळे वाठारांत काय बदल करपाचे आसात। बाजारांत येवपी लोकांक तशेंच वेपाऱ्यांक पार्किंग तशेंच हेर विशयांक लागून त्रास सोंसचे पडटात। बायल विक्रेत्या खातीर तशेंच गिरायका खातीर बायो टॉयलेट्सांची सोय करतले। विक्रेत्यांक नितळ उदक मेळचें म्हणून बाजारांतली बांय निवळ केल्या। तातूंतल्या उदकाची चांचणी केल्या उपरांत नितळ उदकाची पुरवण जातली अशी म्हायती सांखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी दिल्या। वेपारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांची भेट घेवन आपली समस्या मांडली। ह्या वेळार नगराध्यक्षान गरजे प्रमाण सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां। खोब्रावाडो जंक्शना लागसार आशिल्लो बागा रस्तो परतून एक फावट खचला। हाका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक तशेंच गाडयो चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा। पयलींच अपघाताचें सत्र चालूच आसा। आतां जर कितेंय वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जबाबदार कोण? संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या रस्त्याची दखल घेवन हे फोंडकूल पुरोवचें अशी थळाव्यांची मागणी आसा।